सशी पावल्या हरका पाठों कायल्या बली भेटून जमल्या भाका वळखता सोम्या परता काकुळ तामचे प्राता हरका पाठयता आदारा लेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषान उल्हासान गीतां गाया तुझे सशी पावल्या हरका पाठों कायल्या बली भेटों जमल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ख्रिस्ताते मोगाच्यानो आयती जेसुत्ती आमचे जिवीत गुण बावार्थाचेर बांदून हाडूंक आमकां आपोवणें दिता. पोवेसानाच्या साक्रामेंता काल आमी देवाची भुरगीं जाल्या. क्रिस्माच्या साक्रामेंतांत आमी क्रिस्तातें तीर जाल्या आनी क्रिस्मासाच्या साक्रामेंतांत आमी घट जाल्या. पूण आमचे क्रिस्ती जिवीत मुंदार वचूंक आमकां क्रिस्ताची गरज आसा. हाका आमकां मागण्याची गरज आसा. देखून मोगाच्यानो आमचे आदले जिविताचे पालन पोशण करया आनी आमचे सगळे जिवीत समाजाच्या सांगतपणांत बांदून हाडूंक ताचो कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावत ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो बरो सांगता मनान चिंतून तोंडार सारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत सदांच हांव एक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सडवड मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी ससनाच्या जिविताचें दायज आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलान कोलेसगारां बरयल्ल्या पत्रांतले वाचा. भावा भयणीनो, क्रिस्त जेजूक तुमी सुमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सवे जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिविताची फळां ताचेर रमोवन दवरा.
तुमचे जिवीत ताचेर बांदून हाडा, भावातान थीर रावा आनी देवाक सदांच विश्वासी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मानून हाडिल्ले शिकवणेन आनी फोकोळ तत्वशास्त्रान कोणी तुमकां बुलयन अशें सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतां उपजता शिवाय क्रिस्तांतान आराम घेना. कित्याक ताचे थंय मात सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात थरान बिडार करता. ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक आमी पावतल्या. तोच सर अधिकाराचो आनी पृथ्वेचो मस्तक. क्रिस्ता थंय तुमकां सुन्नात केल्यांत, पूण ती मनशाच्या हातान केल्ली सुन्नात न्ही. बघा, तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातन उडयल्या, ती क्रिस्ताची सुन्नत. पयसाना वरवीं क्रिस्ता सांगता तुमकां निकेपिल्यांत मात न्हय, ताचे सुवे तुमकां जिवांत उठयल्यांत. कित्याक क्रिस्ता मरणांतलो जिवांत उठयला, देवाचेर तुमी दवरल्या विश्वासा वरवीं तुमचें थंय हें सगळें घडलां. एक काळा तुमच्या अपराधा लागून तुमी मेल्यात आनी सुन्नात करून नातले कुडीन जिवन आसल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितांत भरलीं. सर आमच्या अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यांत. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधाचे लेखपात ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळावन नाश केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केलें आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारान ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. समेस्तांक सरेस्पोर कितलो बरो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दितां देवा म्हज्या राया, सदांकाळ तुजें नांव हांव वखणटां. दिसान दीस तुका हांव दिनवासतां आनी ससनां तुज्या नांवाची स्तुती करतां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सुमी दायळ आनी काकुळदार, सोसणीकायेन आनी प्रितीमोगान बरयल्लो. समेस्तांक सरेस्पोर कितलो बरो, सगळे आपले रचने थंय काणवळ्यान बरयल्लो. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सरेस्परा तुवें रचलां तें सगळें तुजी स्तुती गातलें. तुजे भोव तुका दिन वाचतले. तुजे राजवडकेची महिमा वखणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां नवाडतले. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. Alleluia gavia, somia garcia, tacia povit nava, oglik usaria. Alleluia gavia, somia garcia, tacia povit nava, oglik usaria. हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत म्हणटा सुमी. तुमी बायसून वचून बाळटा तसले फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान. Alleluia gavia, somia garcia, tacia povit nava, oglik usaria. Alleluia gavia, somia garcia, tacia povit nava, oglik usaria. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणे करून करचिली. दीस उजवाडटस आपल्या शिसांक ताणें सरशी आपयले आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जण हे सिमाव, जाका ताणें पेद्रो म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बर्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, आल्फोवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटाले तो सिमाव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांचे सांगता दोंगर देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसांचो एक व्हड जोमो ताचे बोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शहरांतावन
आणि दर्या किनाऱ्याच्या तीर आणि सिदोन शहरात हांव एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकांचो मोय थंय आसलो. ताची शिकवण आयकूंक आनी आपापले पिढ्याशिड्यांतली गूण जावंक जाय म्हणून थंय ती आयलेली. देवसराचे उपाद्रव भोगतेली ती थंय येवन बरी जातली. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. देखून तो लोकांचो मोव ताका आपडूंक म्हणून उरडातालो. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मगाच्या भवानो आनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्ती समुदायांत एक दस्तूर आसा. आमी खंयचेंय काम सुरू करतना वा खंयचेंय कार्य करता आसतना आमी देवाचो उगडास करता. मागण्यान तें काम वा आमचो वावर आमी आरंभ करता. ही एक परंपरा आमच्या कोंकणी समाजांत, ही एक दस्तूर आमच्या कोंकणी समाजांत प्रत्येक रितीन आमी हांगासर आमच्या मंगळूर संप्रदायांत पाळून आयल्या. कित्याक आमी मागण्याद्वारे आमचें काम, आमची कार्य, आमचो वावर आमी आरंभ करता. कित्याक म्हळ्यार आमचें कार्य बऱ्या तरेन जावंक वा जें कितें काम आमी आरंभ केलां तें देवाच्या कुशे प्रमाणे तें पंथाक पावंक आनी बऱ्यान तें पंथाक पावंक आमी देवाची ससाय मागची. आनी ह्या पासत आमी मागण्यान हें काम वावर आरंभ करता. मोगाचें न्हू, जेजूय आमी वांजेला मुखांतर आमकां कळीत जाता तो सदांय वा सदांनीत मागणें करनासलो, मागण्याचो व्यक्ती तो जावनासलो. कसलेंय म्हत्वाचें काम करता आसतना आमकां पवित्र पुस्तक सांगता तो वरविंगड जाग्याक वेता आनी थंयसर तो मागणें करता आनी उपरांत आपणाचें काम तो आरंभ करता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार आमी तो गेत्सेमनी मळ्यांत आपणाचे पाशांव आराम करच्या पयलें थंयसर तो दिंबी घालून मागणें करता, आपणाच्या बापा कडेन संवाद करता. आनी दुसरो दाखलो जावन आसा आयचो वांजेल. जेजू आपणाचे मिसांव आराम करता आसतना 12 जाणां शिसांक विंसूंक आसले आनी हें म्हत्वाचें काम, वर्तें काम. कित्याक हे 12 जण ताच्या सांगात आसून ताच्या मिसांवांत पाठिंबो तांणी दिवंक आसलो. आनी त्या देखून ह्या 12 जाणांक विंसचें एक वर्तें काम, वर्ती जबाबदारी ती. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा तो दोंगरार सोडून गेलो आनी सगळी रात ताणें मागण्यान करची. 15 मिनटां, 20 मिनटां वा आमसोरान न्हय, सगळी रात ताणें मागण्यान करचिली. सगळी रात तो बापाच्या सांगात आसलो, बापा थंय संवाद करनासलो. तर आमकां एक सवाल येवंक पुरो, जर सगळी रात जेजून मागण्यान करचिली तर उपरांत ताणें आपोस्तलांक धर्मदूतांक विंसता आसतना सूख कशी केली? कशें उण्या बावटाच्या त्या व्यक्तींक ताणें विंसलें? कशें आपणाक इन्कार केल्ल्या पेद्रूक ताणें विंसलो? कशें आपणाक नेगार केल्ल्या ह्या विकृत केल्ल्या त्या जुदासाक ताणें विंसलो? जेजू तावन मागण्यान हें कार्य आराम केल्लें, कशें जेजू थंय सूख घडली, हें सवाल आमकां थोडे फावटी येवंक पुरो. एटलिस्ट म्हाका आयला. पूण ताका जाप कसली? वय जेजून बापा थंय संवाद केलो, मागण्यान ताणें सगळी रात करचिली आनी उपरांत ताणें आपोस्तलांक विंसलें. आनी कित्याक ताणें विंसलें? कित्याक हिस्स जावन आसली बापाची कुशी. असल्याच व्यक्तींक तुवें विंसूंक जाय आनी तांचे मरिफात हें आमचें मिसांव, म्हणजे बापाचें पुताचें मिसांव, पवित्राचें मिसांव तें तांचे मरिफात तें मुंदारूंक आसा. आनी देखून
तसल्यांकच विंसची ती बापाची कुशी जेजू समजता आनी तांकां विंसता. जेजू बरें करून समजलो की ह्याच व्यक्ती मरिफात म्हजे खुर्साचें मरण संपूर्ण परिपूर्ण जाता, खुर्साचें मिसांव संपूर्ण जाता. थंयसर त्या दोंगरार सगळी रात भोवशा जेजून गेस्सेमानी मळान कशें ताणें म्हळें, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. हांगासरी भोवशा ताणें तितल्यांत म्हणलें जावंक पुरो, हांव एक वर्तें काम करूंक भायर सरलां, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. कित्याक तूं बरें करून जानाय बापा कितें जावन आसा तुजें योजन घे म्हणून. तर म्हाका भावना आनी भयणो, आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा बापाची खुशी. बापाची खुशी आमकां खंय थावन आमकां कळोवन येता आमच्या मागण्याच्या जिविता मारिफात. कशें जेजूक बापाची खुशी कळी जाली की ताच्या मागण्याच्या त्या संवादाच्या जिविता मारिफात, तशें आमचें वैयक्तीक मागणें आमकां बापाची खुशी कितें म्हणलें कळीत करता. आनी बापाची खुशी आमकां कळीत जाता आसतना आमच्या मागण्यांत आमी आमकां जाय जाल्ले बरें विचार नाव बगार जें कितें आमच्या मिसावाक गरजेचें, जें कितें योजन बापान आमच्या जिवितांत घालां तें योजन परिपूर्ण जावच्याक आमी आदार मागचो हें जावन आसा मागणें. तर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानार आमी मागया आमी सदांच बापाची खुशी करूंक. आनी जेन्ना बापाची खुशी आमी समजता आनी वळखता आमचें मिसांव खंडीत जावन परिपूर्ण जाता. कित्याक बाप पूत आनी पवित्रत्मो आमचे सवें आसता, कित्याक आमी निरंतर बापाची खुशी करनासता. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज पेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका भेटोच्यो. हे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वायन तुका अर्पोच्यो. म्हज्या मोगाळ भाव बीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मान आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदवा सुरेस्पोदे मानून घेव. देवा आमच्या बापा तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जर तुजे महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया, वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान करो देव तो तरी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत बारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक ससणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
पवित्र 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 दळपारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उजरकीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उजरकीन तुका जय जय बापा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससनी कराराचे हे रगत पदकांचे बॉक्सान मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पासोते वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. Somi Gesù melo, somi Gesù melo, somi Gesù jivan salo. Oh, Bavarta so good, ami pagata, Gesù noviane dono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टिगतीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मोरये देवाचे माये संगती भगिवन सुसे तिचो पती भगिवन धर्मदूतांनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे केल्या आमकां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयाकुने जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमने तिका शांती दी एकवटान सांबाळ तुमची येताय
आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मगोसन एक वर्साचो उत्सव एकामेका शांती दियात. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नेमासमेस्तांचे पाप करता थी. ह्या शेळीच्या जेवणाका पेल्ल्यान थी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आफोवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या बाबरत्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे अमोलीक मास रगात घेवन या भोव वर्त्या देण्यांचो
आमी चड आनी चड फळ काडूं आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Morie Christa Maie, Tu amci mai sorgi, Ulo Marta Marie, Ame tuci burgi, Tu amci mai, Tu am kazai, Tuce sărși eta Wiknaan waran suka dukan Mai tuzo adar makta Wiknaan waran suka dukan Mai tuzo adar makta Mogal putra sowe Angwan Maria आशीर्वाद देवांका. भगेन क्रिस्ताचे कृपेन निवारक आमच्या दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.